टाइम निकाल करके वो इस प्रोग्राम के लिए आए और हम सबको संबोधित किया। उसके बाद में रेलवे को ये जगह देने के लिए और मडगांव स्टेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए हमको जगह दी और कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू। ये एक इनिशिएटिव है जो CSR के अंतर्गत HSBC बैंक ने किया है, जिसमें TSL हमारी कंपनी है और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, जहाँ पे हम 80 वाटर क्लब ऑल ओवर इंडिया लगा रहे हैं। आज 3 वाटर क्लब की शुरुआत गोवा में हुई है, एक कदम्बा बस स्टैंड पे, दूसरा सिविल रेलवे स्टेशन पे और तीसरा मडगांव रेलवे स्टेशन पे। इसका एक ही मकसद है कि सबको स्वच्छ पानी मिले। CSR फंडाच्यान जे जे कितें गोंया खातीर आमकां दिवंक मेळटा तो दिवपाचो एक विकास राज्य सरकार विकास करता, केंद्र सरकाराचे विकासाचे प्रोजेक्ट आसा, त्याच बरोबर हो जो निधी आसा CSR फंड हो सुद्दां लोकांच्या गरजे पावोवपाचें काम जें आसा तेंय आमी सगळे मेळून करतात। गेल्या वर्सान सगळ्यांत एक मोठो प्रोजेक्ट ह्या आमी CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान राबय म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजाक एक कॅन्सर डिटेक्शन बस दिल्ली। आमच्याल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी सुरू जाल्यो। जवळजवळ 3 कोटीपेक्षा जास्त आनी तातूंत सगळ्यो सुविधा, कारण लोक कितें करतात की तांकां कॅन्सर सारको जो काही रोग आसा तो बेगीन कळना, 3rd स्टेजीर नंतर कळटा आनी त्यामुळे तें डिटेक्शन अर्ली जर जालें, फर्स्ट स्टेजीर जर मेळ्ळें तो पेशंट वाचता। त्यामुळे गांवागांव लोक येनात दाखयनात आनी मागीर 3rd स्टेजीर येतात आनी आपलो जीव गमावन बसतात। म्हणून आमी पयलीं जो प्रोजेक्ट एक सगळ्यान बरो केलो तो म्हणजे ती बस आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान दिल्ली आसा, ती आतां गांवान वचून पंचायती कडेन वचून सगळ्या लोकांक आपयता आनी टेस्टिंग करता, तातूंतल्यान पेशंटूय मेळटा। म्हणजे खरोखर म्हाका अशें दिसता की जीव वाचतात। ह्या इतल्या CSR फंडाचो उपयोग करून जनतेच्यो सुविधा जे म्हणटा ज्यो ज्यो काही सुविधा त्यो उपलब्ध करपाचें काम सरकाराच्या व्यतिरिक्त आमी सगळे मिळून आमदार खासदार सगळे मिळून आमी करतात। तातूंतलो एक ल्हानसो प्रोजेक्ट HSBC बँक आसा, ती जवळजवळ खूप जुनी बँक, म्हाका दिसता 137 वर्सांचो ताचो इतिहास आसा आनी ते अशे तरेच्या सामाजीक फिल्डान ते काम करतात। आज जो आमी हांगा हो जो एक ल्हानशे जे काही शुद्ध जल सुविधा उपलब्ध करतात ताका वॉटर किओस्क म्हणटात, कारण अशे ज्या जाग्यार लोक चड येतात, लोक जागाचो मुवमेंट आसता, तांकां खंय तरी उदकाची वेवस्था मोफत अशी, बरें उदक पाहिजे, शुद्ध पाहिजे आणि ताजो मेंटेनन्साची वेवस्था सुद्दां ह्या प्रोजेक्टा बरोबर जाल्ली आसा। कित्याक आज घातले आनी गेले आनी फाटल्या कोण पळयना अशें जावचें ना। हांगा एक मनीस सतत हें सगळें मेंटेन करपाक आसतलो अशें तांणी आतां पर्यंत 80 हे HSBC बँकेच्या HSBC बँकेच्या माध्यमांतल्यान 80 बसयल्यात आनी गोंयांत हे आसली म्हणजे 83 जाले आनी आनीकय खंयचे वेगळे वेगळे हातूंतल्यान कदाचित चर्च ज्या जाग्यार ओल्ड गोवा चर्च आसतली किंवा काही आमची देवळां आसतली, हांगा सुद्दां कदाचित फुटफॉल जास्त ते बसोवपाचें काम ते करतले अशें तांणी ऑलरेडी सांगलां। आनी म्हणून हे प्रोजेक्ट अशें जे आसा लोकांच्यो सुविधा तांकां दिवपाक लागून हे प्रोजेक्ट केल्ले आसा। त्याच बरोबर आनी मोठें आमी काम करतात ह्या प्रोजेक्टां बरोबर। हांगा जेन्ना हें उदक उपलब्ध आसता तेन्ना प्लास्टीक बॉटल घेवपाची गरज ना। प्लास्टीक बॉटल घेतली जाल्यार ती खंय तरी वाटेर उडयतात, म्हणजे पोल्युशन जाता, तें पोल्युशन कमी जातलें आनी हे पोल्युशन कमी जालें जाल्यार कदाचित आमी जेन्ना पोल्युशन कमी करतले आमकांच आमी मदत करतात। त्यामुळे हो एक ताचो दुसरो भाग। मडगांवच्या शहरातलें मेन जंक्शन तशें अख्ख्या गोंयांत कोंकण रेल्वेचें एकमेव जंक्शन म्हणजे मडगांव रेल्वे स्टेशन आनी ह्या स्टेशनाचेर आज श्रीपाद बाब आमचे शुद्ध जल सुविधा म्हणजे उदकाची वेवस्था पॅसेंजरां खातीर HSBC बँकेचे हांगा आसात आमचे बरोबर शर्माजी आनी तांच्या PSLचे आसा गुप्ताजी, हांच्या दोगांचें हांव स्वागत करतां। आनी एक बरो उपक्रम हांगा चालू केला। लोक आतां प्रत्येकाक उदक जाय पडटा, उदक म्हणजे सामकें नेसेसिटी। आज तांणी 3 कडेन चालू केल्या। सकाळीं म्हाका दिसता श्रीपादान टीव्ही केला, कदंबा केला आनी आज तिसरे तो हांगा करपाक स्पेशल आयला। पावस पडटा आसतना हो कार्यक्रम ताणें चुकयलो ना, म्हणून ताजें हांव परत एकदां अभिनंदन करता, हांचेंय अभिनंदन करता। आनी HSBC म्हणजे व्हडली हे बँक, बारीक बँक न्ही, अशें ताणें आतां बारीक डोंट डू स्मॉल डू समथींग बीग, इतलेंच तांचे रिक्वेस्ट करता।